म्हादय अभयारण्यात आस्पावीत जाल्ले 70 मालांतले 24 गांवांतल्या लोकां खातीर आतां वन खात्यान नोटीसी काडल्या। हे नोटीसे वरवीं लोकां कडल्यान जमीन मालकी हक्क सादर करपाचें आवाहन केलां। ते भायर हेर कांय निर्देशूय ह्या नोटीसेन दिल्यात। करंजोळ, कोदाळ, ब्रह्मकरमळी, कोपाड्डे, चरावणे, देरोडे, दाबे, गवाणे, गोळावली, हिवरे, बुद्रुक, माळोली, पाली, नानोड्या, पेंड्रोल, साटे, शिरसोडे, सुरुंगली, शिगणे, शेळपे, बुद्रुक, जरमे, गुळेली, हिवरे, खुर्द, केळावडे, सत्तरींतले हे 24 गांवांचो म्हादय अभयारण्यांत आस्पाव आसा। जांचे कडेन तांचे जमनीचे डॉक्युमेंट वा तांचे शेतांचे काजींचे डॉक्युमेंट आसात ताणे ते 2 म्हयन्यां भितर वन खात्यान सादर करचे अशें हे नोटीसेचे निमाणे कडेन राजू देसाय, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, उत्तर गोय, वाळपय सत्तरी, गोवा हांणी नमूद केलां। गोय लोकसेवा आयोगान पुलीस उपअधीक्षकांच्या पदां खातीर घेतिल्ल्या CBRT परीक्षेन 62 उमेदवार पास जाल्यात। ह्यान फुडें आतां शारिरीक आनी लेखी परीक्षा जातल्यो। जाल्यार उपअधीक्षक पदांच्या भरतीची निमणी निवड प्रक्रिया जानेवारी मेरेन जातली। फाटल्या कांय दिसां सावन गोय पुलिशेंतल्या उपअधीक्षक पदाच्या भरतीचो विशय चर्चेंत आशिल्लो। आतां जानेवारी मेरेन उपअधीक्षक भरती जातली अशें कळटा। कोयर व्यवस्थापन खात्यान कांयच काम चलिल्लें ना। मंत्रीपद जाय म्हूण घेतला। कळंगूटचो भाजपा आमदार मायकल लोबोचे मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर उतरांचेर फार। आदलो मंत्री काब्रालाची मात तोखणाय। सरकारांतली धुसफूस परत उक्ताडार आयल्या। कळंगूटचो भाजपा आमदार मायकलाचे मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर फारार फार। जाय म्हूण बाबूश खातें घेवन बसला, मात कोयर व्यवस्थापन खात्याचें कांयच काम चलिल्लें ना। गोंयांत कोयर विलो प्रकल्प आसात, मात कोयर थंय सोडून सगल्याक अशी परिस्थिती। फाटलीं 2 वर्सां खात्याची एक बसका लेगीत जाल्ली ना म्हूण मायकलाची टिका। बाबूशाचेर टिका करपी मायकलान मात काब्रालाची तोंड भरून स्तुती केल्या। राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कामाक लागून पेडणे तामोशे कोपेला फाटले पालसण कातरला। संरक्षण वणत ना जाल्यार पावसान कोपेलाक धोको निर्माण जातलो। ताका लागून पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान कोपेला कडेन वचून पळोवणी केली आनी कोपेला कडेन संरक्षण वणत बांदची म्हूण राष्ट्रीय महामार्ग 66चे काम करपी कंत्राटदाराक आदेश दिले। वेदांता सेजा कंपनीन थळाव्या कामगारांक घरा धाडिल्ल्यान पिळगांवच्या कामगारांनी बिरेस्तारा पिळगांव पंचायतीचेर धडक दिली। आमच्या पोटाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेवचो अशी मागणी कामगारांनी केली। वेदांता कंपनीन काडिल्ल्या थळाव्या सयत 100 परस चड कामगारांनी बिरेस्तारा पंचायतीचेर धडक दिली। कामगारांच्या शिष्टमंडळा वांगडा पंचायत मंडळान बसका घेतली। थोडो वेळ दियात, कामगारांचो प्रश्न कंपनी वेवस्थापना कडेन व्हरून ताचेर सकारात्मक तोडगो काडपाचे उतर पंचायतीन कामगारांक दिले।
आपल्या चाणक्य नीतीचो प्रभाव राजकारणाचेर घालपी अमेरिकेचे आदले परराष्ट्र मंत्री आनी नोबेल पुरस्कार जैतिवंत हेनरी किसिंजर 100 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरले. राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सॉन हांच्या काळान किसिंजर हाणें परराष्ट्र धोरणा वरवीं अमेरिकेक महासत्ता करपाक महत्वाचें योगदान दिल्लें. होंडा उद्योगिक वसणुकेतल्या पुनिस्का इंजेक्टेबल प्रायव्हेट लिमिटेड हे फार्मास्युटिकल कंपनीच्या गुदावाक मध्यान राती सुमार 2 वरांचेर उजो लागलो. वाळपय आनी दिवचल उजो पालोवपी दळाचे 8 बॉम्ब वापरून 6 वरां उपरांत सकाळी 8:30 उजो पालयलो. हातूंत कंपनीचे लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले. उजो कसो लागलो ताचे कारण अजून स्पष्ट जावंक ना. ह्या गुदावान कॉमिक्सेलाचे लिक्विड भरिल्ले बॉक्स आशिल्ले. ते भायर काडपाक जेसीबीचो वापर करचो पडलो. तशेंच 8 उजो पालोवपी बॉम्ब वापरचे पडले. सकाळी व्हड यत्न करून हो उजो नियंत्रणान हाडलो. ह्या उज्यान कंपनीचे कितले लुकसाण जाला तो आंकडो अजून स्पष्ट जावंक ना. उजो लागपाचे खरें कारण कितें हाचोय तपास सुरू आसा. वाळपय उजो पालोवपी दळाचे स्टेशन फायर संतोष गांवस हांच्या फुडारपणा खाला तांच्या हेर वांगड्यांच्या मजतीन हो उजो नियंत्रणान हाडलो. अपघाताची मालिका चालूच आसा. काल असोच एक भिरांकूळ अपघात म्हापशा गिरी रस्त्याक घडिल्लो आनी आयज सकाळी परतून एक अपघात म्हापशा शिवोले रस्त्याक जालो. सुदैवान ह्या अपघातान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. बुधवारा मडगांवच्या बीपीएल स्पोर्ट्स क्लब हांगा कंझ्युमर शॉपीचे उक्तावण जाले. हे उक्तावण मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांच्या हस्तुकी जाले. हे प्रदर्शन 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर मेरेन सकाळच्या 10 ते रातच्या 8 मेरेन सुरू आसतले. बीपीएल स्पोर्ट्स क्लब फाटल्या 30 वर्सां सावन कंझ्युमर शॉपीचे प्रदर्शन घडोवन हाडटा. सगळ्यांनी ह्या प्रदर्शनाक मुजरत येवचें अशें आवाहन बीपीएल स्पोर्ट्स क्लबाची मिनल मोहाडीकर हाणें दिलें. भारताचो स्टार बॅट्समॅन विराट कोहली दक्षिण आफ्रिकेक जावपी T20 आनी वन डे क्रिकेट माळेंत खेळचो ना. भारताच्या पंगडाची दक्षिण आफ्रिकेची भोंवडी 10 डिसेंबराक डर्बनांत T20 मॅची वरवीं सुरू जातली. कोहलीन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा कडेन सुटी मागल्या. तशेंच तो टेस्ट माळेंत खेळटलो काय ना हे विशीं लेगीत कांयच स्पश्ट ना. कोहली 2022 जाल्ले संवसारीक T20 उपरांत एकूय आंतरराष्ट्रीय T20 मॅच खेळूंक ना. भारत 10 डिसेंबर 2023 ते 7 जानेवारी 2024 हे मेरेन 3 T20, 3 वन डे आनी 2 टेस्ट मॅची खेळटलो. मजगतीं रोहित शर्माचो लेगीत खेळप विशीं दुबाव आसा.
हेर गंभीर विशयांक लागून आयची म्हादय विशींची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयान परत एक फावट फुडें धुकल्ल्या. देखून म्हादय विशय हो हेर विशया सारको गंभीर न्ही काय वा सरकार हो विशय गंभीरतायेन घेना असो प्रश्न उप्रासता. ह्याच वर्सा भितर ही सुनावणी 4 फावटी फुडें धुकल्ल्या. ह्या वर्सा 2023 ही सुनावणी 4 फावट फुडें धुकल्ल्या. ह्या वर्साची पयली सुनावणी 13 फेब्रुवाराक जाल्ली. ते उपरांत अर्ज दाखल करपा खातीर ही सुनावणी 7 म्हयने फुडें धुकल्ली आनी दुसरी सुनावणी 10 जुलयाक जाली. ते उपरांत लवादान दिल्ल्या निवाड्याचेर सुनावणी घेवपा खातीर काल 29 वेळ सुनावणी घेवपाचे न्यायालयान थारायल्ले. पूण केस लिस्टिंगार हेर म्हत्वाचे मुद्दे चड आशिल्ल्यान ही सुनावणी आयज जावपाची आशिल्ली. पूण हेर मुद्दे चड म्हत्वाचे आसात अशें सांगून ही सुनावणी जावंक ना. येता त्या 6 डिसेंबराक सुनावणी जावं येता. SLPचेर सुनावणी फकत सप्तकाच्या बुधवार आनी बेरेस्तारा जाता. सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयची सुनावणी परतून एक फावट फुडें धुकल्ल्या. आता हे याचिकेचेर डिसेंबराच्या 6 तारखेर सुनावणी जावं येता अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. जाल्यार केस फुडें फुडें वचत आशिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराच्या निश्क्रियतेचेर फार पिटयल्यात. गोंय सरकारान म्हादयच्या मुद्द्याचेर स्पेशल लीव पेटिशन घातला. म्हादयचे याचिकेचेर बुधवारा सुनावणी जावपाची आशिल्ली. पूण काल सुनावणी जावंक नाशिल्ल्यान आयज ती परत सुनावणेक आयिल्ली. पूण सर्वोच्च न्यायालयान हेर गंभीर विशय सुनावणे खातीर प्रलंबीत आशिल्ल्यान म्हादयची याचिका फुडल्या सप्तकांत सुनावणेक येवं येता अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगलें. वास्कोच्या साईनगर फकीर गल्ली वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर मुरगांव पालिकेन बुलडोजर घेवन आयलो. वाठारांत नवो रस्तो बांदपाचो आसा. ह्या बेकायदेशीर बांदकामा खातीर अडचण निर्माण जावची न्हय देखून ती मातये भरवण केली अशें नगरसेवक अमय चोपडेकारान सांगलें. वास्को साईनगर फकीर गल्ली वाठारांत बांदिल्ली 4 बेकायदेशीर बांदकामां बेरेस्तारा मुरगांव पालिकेन मातये भरवण केली. हातूंत लोकांनी पार्किंगे खातीर आनी हेर कामां खातीर बांदकामां केल्ली. हे विशीं 8 दीस पयलीं लोकांक नोटीसी धाडिल्ल्यो आनी ते प्रमाण बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयली. साईनगर फकीर गल्ली वाठारांत नवो रस्तो करपाचो आसा. ह्या बांदकामाक लागून अडचण निर्माण जावची न्हय हे खातीर बेकायदेशीर बांदकामाचेर बुलडोज घेवन वयतलो अशें नगरसेवक अमय चोपडेकारान सांगलें. बाणावले पंचायत वाठारांत वेस्टर्न बायपास लागसार कोयर उडोवपाच्या प्रकरणांत पंचायतीन पुलिशेन कागाळ केल्या. बेरेस्तारा प्रदूषण मंडळान पळोवणी केल्या उपरांत वरिश्ठांक अहवाल सादर करून मडगांव पालिकेक नोटीस धाडटले अशें सांगलें. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अभियंत्या कडल्यान बेरेस्तारा वेस्टर्न बायपासाचेर कोयराचे राशीची पळोवणी केली. बाणावले पंचायत आनी आमदार वेंझी हांणी ह्या कोयर उडोवपाच्या प्रकरणांत हुस्को उक्तायला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पळोवणी वेळार ह्या कोयरांत बागेंतलो कोयर आनी हेर कोयर मिस्तुराद आशिल्ल्याचे दिसले. बेरेस्तारा सुरावलेच्या शेतकाऱ्यांचो प्रश्न सोडोवपाक बाणावलेचो आमदार वेंझी व्हिएगस, उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी, शेतकी विभाग अधिकारी, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सुरावलेचे पंचायत वांगड्यांनी वांगडा येवन साळ न्हंयची जोड पळोवणी केली. फातोड्याच्या आनी मडगांवच्या दुशीत उदकाक लागून साळ न्हंय दुशीत जाता आनी ह्या न्हंयचें उदक सुरावलेकारांच्या शेतांत घुसता. सुरावलेकारांक ह्या दुशीत उदकाचो शेती वेवसाया खातीर त्रास जाता. 3-4 म्हयने स्विंच गेट उक्ती दवरतले तशेंच JCP घालून हाडी घालतले. जो मेरेन साळ न्हंयचें दुशीत उदक सुरळीत वचचें ना तो मेरेन सुरावलेकारांक ह्या उदकाचो शेती वेवसाया खातीर त्रास जातलो अशें वेंझीचें म्हणणें.
सालेली बस स्टॉपा फाटल्यान कोयराच्यो राशी पडल्यात, चिकनाच्या वेस्टाच्यो घाणी पडल्यात. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. तशेंच ह्या प्रकारान सखोल चौकशी करून संबंधिताचेर पंचायतीन कडक कारवाय करची अशी मागणी ताणें केल्या. गोंयांत सध्या कोयराची व्हड समस्या उप्रासल्या. वयता त्या वाठारांनी कोयराच्यो घाणी पडल्यात अशी स्थिती सध्या सालेलीच्या बस स्टॉपा फाटल्यान जाल्या. वाठारांत रातच्या वेळार होंडा मार्केटांतलो कोयर हाडून उडयतात असो अदमास आसा. दिसान दीस कोयराक लागून हो वाठार घाण जायत आसा. देखून थळाव्यांनी ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायल्या. पंचायतीन ह्या प्रकारांत लक्ष घालून संबंधिताचेर कडक कारवायेची मागणी केल्या. दिवचल शारांत आतां रोखडीच पे पार्किंग चालीक लागपाची चिन्नां दिसपाक लागल्यात. पे पार्किंग येवजण सुरू जातकीच शारांतल्या बेशिस्त पार्किंगाचेर नियंत्रण येतनाच पालिकेच्या येणावळींत भर पडपाक मजत जातली अशें दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले. पार्किंग फी निश्चित करपाक बिरेस्तारा पालिका मंडळाची बसका जाली. ह्या बसके उपरांत नगराध्यक्ष उलयतालो. भुईपाल सत्तरी चॅक पोस्टा कडल्यान नव्या पुलाच्या कामाक सुरवात केल्या. पोर्तुगेज कालीन ल्हान पूल आशिल्लो ह्या पुलार वॉल्ट आशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडटालें आनी हो पूल जावचे अशी प्रवाशांची मागणी आशिल्ली. 7 ते 8 म्हयन्या फाटीं ह्या पुलाची बुन्याद घातिल्ली. पावसाक लागून ह्या कामाक कळाव जालो. फुडल्या 2 ते 4 म्हयन्यांत ह्या पुलाचें काम पुराय जातलें अशें तळावो नागरीक बीडी मोटे हाणें सांगलें. पर्रा सिटीजन्स फोरमान 22 डिसेंबराक ऑल गोवा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आनी कॅरॉल गायन सर्तीचें आयोजन केलां. फेस्टिवल ऑफ स्टार्स ही सर्त 2 गटांत आसतली. दोनूय सर्तींक ट्रॉफी सयत रोख इनामां दवरल्यात. चडांत चड सर्तकांनी ह्या दोनूय सर्तींत वांटो घेवचो अशें आवाहन कळंगूटचे आमदार मायकल लोबोन केलां. सेरेंडिपिटी कला महोत्सव आता गोयच्या घरगुती रांदप्यांक तांची रांदपाची कुशळटाय दाखोवपाची संद दिता. सेरेंडिपिटी 2023च्या फूड कोर्टाचो भाग म्हणून फियर्स किचनाची निवड जाल्या. महोत्सवाच्या काळात 15 ते 23 डिसेंबर फूड स्टॉल चलोवपा खातीर इन्क्युबेटरांक 9 अपवादात्मक घरगुती शेफांची गरज आसा. कामाक्षी रांदपाची संस्था आनी गोंय इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हाणें आयोजीत केल्लो फियर्स किचन हो उपक्रम घरगुती शेफ आनी फूड प्रेन्युअर्सांक तांचे स्टार्टअप आनी प्रदर्शन प्रदर्शीत करपाची संद सेरेंडिपिटी महोत्सव दिता.
ऑनलायन फटवणूक जावपाच्यो घडणुको नेटान वाडत आसात. लोकांची फटवणूक करपाच्यो नव्यो नव्यो युक्ती हॅकर आपणावपाक लागल्यात. अनवळखी नंबरा वयल्यान फोन येतात वा तुम्ही फोन घेतल्या उपरांत फोन डिस्कनेक्ट जाता जाल्यार तुमकां जतनाय घेवची पडटली. आतां मेरेन फोटोप्यांनी OTP नासतना फोना वरवीं मिस कॉल दिवन लोकांक लुटपाक सुरवात केल्या. खंयच्या अनवळखी नंबरा वयल्यान मिस्ड कॉल आयल्यार त्या क्रमांकाचेर परतून फोन करचो न्हय. तुमकां अनवळखी नंबरा वयल्यान परत परत संदेश वा फोन येतात जाल्यार कस्टमर केअरा कडेन कागाळ करात. डेबिट क्रेडिट कार्ड आनी बँक खात्यां खातीर घटमूट पासवर्ड तयार करात. सध्याच्या या म्हारगायेच्या काळांत आयज पणजे बाजारांत टोमॅटोचो दर 50 ते 55 दर ₹किल आसलो. हाचे भायर कांदो ₹60, बटाट ₹40 आनी मिरसांग ₹60 किल दरान विकतात. फुडल्या कांय दिसांनी टोमॅटोचे दर उणे जावपाची शक्यताय ना, कारण पावसाक लागून कर्नाटक, महाराष्ट्रा सयत देशांतल्या जायत्या वाठारांनी शेतवडीचे व्हड लुकसाण जाला. फलोत्पादन महामंडळाच्या गाडयांनी आयज टोमॅटो ₹44 आनी कांद्याचो दर ₹53 किल आशिल्लो. नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तका उपरांत टोमॅटोचे दर दुप्पेटीन वाडले. ते उपरांत ते उणे जावंक नात. बुधवाराक कांदो ₹41 किलो आशिल्लो, तो आयज ₹12 वाडून ₹53 जाला. हाचे भायर महामंडळाच्या गाडयांनी बटाट्याचे दर ₹28 किल आसले. वेंचणूक आचारसंहिता उल्लंघन प्रकरणा वेल्यान म्हापशी सत्र न्यायालयान दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक बेरेस्तारा हाजीर रावपाचे निर्देश दिले. मात ते कांय कारणांक लागून कोर्टांत हाजीर रावपाक शकले नात, अशे बाजू ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे हांणी मांडली. देखून न्यायालयान मुख्यमंत्री केजरीवालाक फुडल्या सुनावणेक हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 5 जानेवारी 2024 मेरेन तहकूब केल्या. कुडतरी मतदारसंघात उप्राशिल्ली कोयराची समस्या बेगीनूच सुटावी करतलो, अशें आश्वासन आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान दिला. बुधवाराक ताणें पंच वांगड्या सयत बसका घेवन वेगवेगळ्या उपाय येवजण्यांचेर चर्चा केली. थळावे लोक आपलो कोयर दुसऱ्या हेर वाठारांनी उडयतात, तांकां रंगे हात धरून तांचे कडल्यान फायन घेवप चालू आसा. तशेंच आतां सावन आठवड्याक 2 फावट कोयर उखलपाचें काम जातलें. देखून थळाव्यांनी लेगीत सहकार्य करचें असो उलो आमदार अलेक्सान मारला. गोंय लोकसेवा आयोगान वांगडी म्हूण जाल्ली उदय सिंग रावराणे हांची नियुक्ती वादाचो विशय थारला. तांचे नियुक्ती कृष्णा पंडीत हाणें आक्षेप घेतला. तांकां कोंकणी भाशेचें ज्ञान नासून तांची नियुक्त ही राजकी दबावाक लागून जाल्ल्याचें कांय जाण उलोवन दाखयतात. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांकां बरयल्ल्या पत्रांत पंडीत हाणें रावराणे हांकां लोकसेवा आयोगावेल्यान काडून उडोवपाची मागणी केल्या. गोंयांत सेवा दितना ते नाशिक महाराष्ट्रांतल्या एका विद्यापिठांत उपनिबंधक म्हूण कार्यरत आशिल्ल्याचो आरोप पंडीत हाणें राज्यपालाक बरयल्ल्या पत्रांत केला. तशेंच हे विशीं मुख्यमंत्री आनी मुख्य सचिवाकूय पत्र बरोवन कळीत केलां.